मेडिकलांत वैजकी उपचारा खातीर हाडिल्ल्या एका आरोपीन मेडिकलाच्या बिल्डिंगे वेल्यान उडी मारून आत्महत्या केली। गदम सारंगाचेर खुनाचो आरोप आशिल्लो। फाटली 2 वर्सां तो सडा सब जेलींत आशिल्लो। आयतारा सांजे अकस्मात ताणें 3ऱ्या मजल्यावेल्या मेडिसिन वॉर्डांतल्यान उडी मारली। तकलेक मार लागिल्ल्यान तो आगताक सोंपलो। खुनाच्या आरोपावयल्यान सडा सबजेलीत आशिल्ल्या गदम सारंग ह्या 30 वर्साच्या तरणाट्याक जीएमसीत घाल्लो। ताची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान मेडिसिन वॉर्डांत ताचेर उपचार चालू आशिल्ले। आयतारा ताणें ह्या वॉर्डांतल्यान भायर उडी मारली। 3ऱ्या माळयेवयल्यान सकयल उडी मारिल्ल्यान ताचे तकलेक गंभीर जखमो जाल्यो आनी मरण आयलें। हें सगळें 10 सेकंदांत घडलें अशें ही घडणूक पळोवप्यान सांगलें। ताका टॉयलेटीन व्हरून पयलो 2 मिनटां तेंच्या घेवन येयल्या। हय त्या सायडीचे ते हें घालताले ह्या सायडीक हें घालपाक इतल्यान तेणी तेंचो दोळो तेन्ना चुकयलो आनी ही गोश्ट घडपाक सगळी दिसता 10 सेकंड कशें। आनी पुलीस कितें जालें? पुलीस आसले न्हू। पुलिसांक हें केलें नाशिल्लें? ना ह्या सायडीचे तेंच्यांनी सायड ह्या खाटीचे सायड लॉक तें घालताले ह्या सायडीक हें करताले। इतल्यान ते थंय उडकी मारून तो पळय ती सोमती थंयसून सामकी भायर आनी थंय मदीं देंवोंक ना तो तितलो। गदमाक कोलवा पुलिसांनी एका खुनाच्या प्रकरणात अटक केल्ली। खबराकार सुरेंद्र मडकयकरा वांगडा चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी। गॅस कंपन्यांच्या नो युअर कस्टमर येवजणे खाला फॉर्मां भरपा खातीर लोकांची मोठ्या प्रमाणान एकदम गर्दी पडिल्ल्यान फोंड्या सध्या लोकांचे हाल जाल्यात। 26,000 गिरायकां आशिल्ल्यान गर्दी पडटा अशें फोंडेची गॅस एजन्सी आशिल्लो मार्केटिंग फेडरेशनाचो नारायण नायक म्हणटा। बोगस गिरायकां सोदून काडपा खातीर गॅस कंपन्यांनी ही येवजण चालीक लायल्या। मदींच घुसोवन रावल्या तांकां नंबर म्हणून दिल्या तांच्या भितर भायले लोक थंय उबे आसा तेवूय घुसता आनी 5 संक येयल्ले हांगाच आसा। कोणूच हांगा हें घेना एक्शन घेना ते आतां भितर आसा। जवळ 6 येवन रावले आमी हांगासर आजून हांगाच आसा। आमी 7 येयल्ली बांग आहा आजून। तशें न्ही तांचो खंय घालचो लोक आसा घालचो लोक आज बंद करपाचें न्ही तेंच्यांनी आज एक दीस बंद करी आजचो लोक उरता आशिल्लो न्हू। प्रत्येक पंचायतीन तो लोक इतको हांगा गर्दी जावची ना आयली तांचो एक मदीं सान तो कंप्युटर आहा पंचायतीच्यान सगळ्यांक जाता मरे कितको पंचायती आहा रे लोक हांगा तो मळटाय पळय आमी संक रावले हांगा। हे जे भुरगे बायलो जाणटे जे आतां जवळ म्हाका सकाळी 7 ते ह्या धर्मान हांगा बसलेले आसा ह्या संदर्भात हांवें स्वताक ते मॅनेजर कोण अर्जुन नायक ताजे कडेन सुद्दां विचारलें। तो म्हणला आमची प्रोसिजर आमी केल्लो असो बरो लोकांक बरो आसा अत्यंत आमी ताजे बरें म्हणटात। पूण हेच जर काम तेणी म्हाका दिसता पंचायत लेवलाचेर जर केल्लें अत्यंत ह्या लोकांक हांगा येवपाची परिस्थिती जावपाक जायनाशिल्ली। सगळे एकच टायमान येयल्ल्या कारणान आमकां हांगसर इतले सेवा दिवपाक आमी शकना। कितले कस्टमर आसा? आमचे कडेन टोटल आमचे कडेन 25 ते 26,000 कस्टमर आसा आनी एक कस्टमराचे नांवार 3-3, 4-4 कनेक्शन आसा। ताका लागून हांगसर ते प्रॉब्लेम जाल्ले आसा। ताका लागून जे कस्टमर आसा ते कस्टमरांनी आमकां बी सहकार्य करचें अशें आमकां अपेक्षा आसा। गोंयांतल्या खाजगी बसींनी जाणट्या नागरिकांक 50% सवलत दिवची अशी मागणी लोकांच्या आदाराचो फुडारी ट्राजन रिमेलोन केल्या। जाणटेल्यांक भायल्या देशांनी बस तिकेटीन सवलत मेळटा मागीर गोंयांतूच कित्याक ना असो ट्राजनाचो प्रस्न। And it is high time the government now intervenes and declares concession of 50% to senior citizens. All schemes are being made and the senior citizen is left to the mercy of God. The government should immediately, you subsidize them, the bus operators. You have no problem. All other subsidies you are doing that nobody knows who's getting it. What about the senior citizen? Why should he not get the concession? Universally, all senior citizens are given 50% concession. The commuter is very often treated worse than an animal. आता घेऊया एक विसव।